म्हटलं हांव माझ्या धनगर वाड्याक पक्षप्रधान तुम्ही हेंका पयलीं थँक्स म्हणटा हांव ते तेंच्यानी तेन्ना एकवट दाखोवन म्हाका निवडून हाडलो तेच्या वयल्यान तेन्ना म्हाका आमदारांचो आफोन म्हाका तेन्ना सपोर्ट केलो आनी त्या सपोर्टाक लागून आयज हांव आमदार जावन उपसरपंच जालो इतलें सांग सरपंच तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। आयज आमचे डेप्युटी सरपंच बिनविरोधी निवडून आयले। आमच्या सगळ्या पंचायत मंडळान तांकां सपोर्ट केलो आनी बिनविरोध ते आयज डेप्युटी सरपंच म्हणून निवडून आयले। खूब अभिनंदन करता तेंचे, तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी फुडले तुमची वर्सां तुमी तुमचें नांव खूब वयर करपाचें। हेच्या बरोबरच हांव सांगूंक सोदतां की तेंच्या समाजासून म्हाज्या नॉलेजाचे प्रमाणे जशें हांवें पयलीं सुद्दां आयकलें हे फर्स्ट टायम पंच म्हणून निवडून आयले आनी आयज ते डेप्युटी सरपंच जाले। आपले वाड्याचें नांव वयर करतले तुमी, तशेंच तुमी तुमचे समाजाचें नांव वयर करतले, बरें काम करतले आनी तशेंच आमच्या पंचायतीचें आनी आमच्या गांवाचें नांव खूब वयर काडटले आनी तुमच्या हातींतसून जितली कामां जाता तितल्याक म्हाजो आनी आमच्या पंच मेंबरांचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो।